विजय सरदेसायच्यो सध्या दोन बी चर्चेत आसा। एक म्हटल्यार 16 बी आणि दुसरे प्लॅन बी। गोवा फॉरवर्डाचो दुसरो मंत्री जयेश साळगांवकाराक आयतारा विजयाच्या ह्या प्लॅना विशीं विचारलें तेन्ना ताणें प्रस्नूच फाफडून उडयलो। पूण जयेश उपरांत ह्या विशयांचेर उलयलो। गोवा प्लॅन बी तयार आसा आणि विजयान ताच्या दोन मंत्र्यांक विश्वासान घेतल्या, पूण हो प्लॅन चालीक लागतलो वा ना हें मात सांगूं नजो अशें जयेश सांगता। बेती नवो पुलीस आउटपोस्ट आयला। ताच्या कामाच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात जयेश साळगांवकार उलयतालो। फकत विजय सरदेसायच न्हय जाल्यार युती सरकारांतले ताचे वांगडी पक्ष मगो आनी भाजपा कडेन प्लॅन बी आसात अशें ताणें सांगलें। एकाच प्लॅनार निंबून रावप शक्य जायना, देखून हो प्लॅन बी गरजेचो अशी पुस्ती ताणें जोडली। पळयात। What is plan B? I don't know. तुमका कॉन्फिडन्स घेतला रिगार्डिंग दिस प्लॅन बी? कितें म्हणटा तूं? प्लॅन बी विजय सरदेसाय म्हणटा दोन परत जेवपाक म्हणटा वी कॅनॉट रिलाय ऑन ओनली वन प्लॅन. देर ऑलवेज हॅज टू बी अ प्लॅन बी. आतां आमी जेन्ना चिंतता वी डू अ बिझनेस, वी ऑलवेज शूड हॅव अनादर एलायड बिझनेस. म्हणजे एका तेजेर डिपेंड रावूंक शकना. तर वी हॅव वी ऑलरेडी डिस्कस आनी अशें वी आर ऑल टेकन. इट इज नॉट दॅट ओनली one person thinks about it and दुसऱ्या काय खबर ना. देर हॅज टू बी अ प्लॅन बी. आणि प्लॅन बी हो सद्या आसतलोच. आणि विल सी. All three ministers are together regarding this plan B. All entire cabinet is of one opinion for that matter. Sagle, I'm not. There is no group, but there is a plan B. Separate groupism na. Everybody will be taken into confidence. All the stakeholders. बेतीच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार।